आम्ही आमचो जो टुरिझम मिनिस्टर आहा बाब मिस्टर परुळेकर हाजे भावाक आनी घरच्या लोकांक कशे तरेन कायदो मोडून चीफ मिनिस्टरान लिकर लायसन्स दिल्ले आनी नोटींग सुद्दां तुमच्या मुखार आमी दवरिल्ले। त्या भायर सेरुला जमनीच्यो भानगड्यो मिनिट्सान मॅनिप्युलेशन थंय जे कन्स्ट्रक्शन जाले फीज भरून जेन्ना अकाउंट वॉज फ्रीज हे सगळे आमी तुमच्या मुखार दवरिल्ले की ही फायल आमी तुमच्या मुखार हाडिल्ली तेन्ना त्या वेळार तुमकां सांगिल्लें की हे फायल सकट आमी पंतप्रधानाक बरयतले कारण एसीबीक धाडून किंवा आनी कोणाक धाडून कांयच हातून जावपाचें ना। आमी रोखडेच दुसरे काय तिसऱ्या दिसाक आमी पत्र धाडिल्ले। काल सांजचे प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांतल्यान पीएमओ हाज्या ऑफिसांतल्यान आमकां एक पत्र आयलां, म्हाका सीसी मार्क केल्लें आसा आनी गोंयचो जो चीफ सेक्रेटरी आहा म्हाका डायरेक्ट केल्ल्या फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन आमी फायल धाडटा आसतना सगळे पेपर्स टॅग करून धाडिल्ले। आज सकाळी आमकां सुत्रा कडल्यान कळ्ळें की चीफ द लेटर इज डेटेड 16 जुलय ऑफ पीएमओ विच इज बीन सेंड। आमकां ते काल मेळ्ळा बाय पोस्ट। हे खंय ताणें चीफ सेक्रेटरीन क्रायम ब्रांचाक धाडल्या बिकॉज क्रायम इज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग इनटू सेरुला मॅटर अशें म्हणून आमकां सुत्रांनी सांगिल्लें आसा। ही एक हाज्या पयलीं आमी मोदीक खुबशीं पत्रां धाडिल्लीं पूण केन्नाच रिप्लाय येवनाशिल्लो। ह्या प्रकरणान आमचो रिप्लाय आयिल्लो आसा। पंतप्रधान सदांच म्हणटा की न खाऊंगा न खाने दूंगा। आता हे पत्रांतल्यान आमकां दिसून आयला की बाप टुरिझम मिनिस्टराक तो सांगूंक सोदता न खाऊंगा न खाने दूंगा। आता क्रायम ब्रांच जर चीफ आमकां जे सुत्रांनी सांगूंक जाय खरी गजाल आहा चीफ सेक्रेटरीन जर ते लेटर फॉरवर्ड केल्ल्या क्रायमाक इन्वेस्टिगेट करपाक जाल्यार क्रायम ब्रांचान निश्पक्षपणान विथआउट एनी बायस हाजेर चौकशी करपाची गरज। ऑलरेडी सेरुलाची चौकशी चालू जाल्यात कारण भारतीय जनता पार्टी सदांच करप्शनाचेर उलयताली सत्तेर येवच्या पयलीं आनी करप्शनाचो लढो दवरून ते सत्तेर आयिल्ले। सो मोदीन प्रायम मिनिस्टरान जे लेटर बरयलां किंवा ताच्या ऑफिसांतल्यान जे पीएमओच्यान डायरेक्ट केला हाजे आमी ह्या लेटराचें आमी स्वागत सुद्दां करतात।